आम्ही आसात हांगा सावड्डे पंचायतीच्या ह्या जे आमचे मेन जंक्शन आहे सावड्डे 30 आणि आम्ही फाटल्यान पळयता हो जो हायमास्क आसा हो एक 3-4 वर्सां पयलीं घातलेलो आणि हो घालता आसतना एक सामको असो घातलेलो की हांगा फोगोट्यो मारून फोग मारलेलो लोकांनी. सो आयज ह्या हायमास्काची परिस्थिती पळयली जाल्यार 2 वर्सां जालीं हो हायमास्क अजून पेटत ना आणि अशी दिसता की हो हायमास्काची जी हे आसा फक्त हे बॅनर लावपाकच हेचो यूज जाता कसो दिसता. आणि जे मेन सर्कल आसा हे तिस्कार जे जे हो जो स्टेट हायवे जो आसा हो बेळगांव वयता ही सायडच्यान फोंड्या वचपाचो रोड असो हो केपें वचपाचो रोड हे मेन जंक्शन आणि ह्या मेन जंक्शनाचेर आयज हांगा हो हायमास्क चलना. ह्यो बारीक बारीक ज्यो गजाली आसा हे पंचायत कित्याक दुर्लक्ष करता जावं हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कित्याक दुर्लक्ष करता खबर ना म्हाका. ह्यो ज्यो इश्यू आसा ते लोकल्सांक इम्पॅक्ट करतात कारण हांगा एक्सिडंट जावपाक शकता. हांगसरल्यान कितल्योश्यो व्हडल्यो 10 टायरांच्यो गाडयांचो ट्रान्सपोर्ट जातात. हांगा गोवा स्पॉन्ज जावं श्रद्धा इस्पात ह्यो फॅक्टरी आसात थंय हो वास्कोच्यान कोल ट्रान्सपोर्ट जाता. सो हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयांचो ट्रान्सपोर्ट जाता. सो हो जे मेन जंक्शन आसा हेजेर हांगसर लायट आसपाची चडांत चड गरज आसा. मागता खंयचे जे ऑथॉरिटीज जे आसात तेणी बेगींतल्या बेगीन हो हायमास्क रिपेर करपाक जाय. जावं पंचायत जर आसा जाल्यार तेणी ह्या हायमास्काची जी कंप्लेंट जी आसा ती रितसर त्या डिपार्टमेंटा कडेन पावोवपाक जाय आणि हेजें हे काम करून घेवपाक जाय. मेन सांगपाची गजाल म्हणल्यार जी आमगेली शॉपां पेट्रोल पंप आसा हो सारके 10 म्हणल्यार हे सगळे बंद जाता आनी जेन्ना ती शॉपाची लायट्यो मागीर जावं पेट्रोल पंपाची लायट्यो ती ऑफ केल्ली गेल्यो वयता तेन्ना हांगा सारको काळोख जाता आनी काळोख जाल्ले कारणान हांगा जे कर्नाटकाची ज्यो गाडी येतात त्यो हांगा घुसपतात आनी तांकां कितें खंयच्यान वचपाचें खंय वचपाचें कांय समजना आनी हांगा टोटली हांगा मॅस जाता रातचे कितें जाता म्हणटा तें आमकांय खबर ना कित्याक खुबशी डिफिकल्टी जाता रातच्यो. आनी तशेंच हांगा सर्कलाचेर पळोवपाक शकता थंय रिफ्लेक्टर ना कांय ना तो सर्कलू म्हणून कळना आनी कांय म्हणून कळना तेजेर मातशें चड करून लक्ष दिवपाची गरज आहा.